मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 6 वर्सां आदीं बळी गेल्ल्या विद्यार्थ्याक अजून ना न्याय. तुये चिऱ्याखणीत बुडून आयिल्लें मरण. खण विभागान आडय घालेना. बळी गेल्ल्याच्या घरच्यांक आर्थीक मजतय दिली ना. गोरवां आनी अपघात जाला कॉमन कॉम्बो. गोरवां गोट्यांत कमी आनी रस्त्यार चड. दिवचलच्या बायपासार गोरवांची गस्त. आल्तीन ना एकय सायनबोर्ड. नेटान चल्ला रस्त्याचे काम. लोकांक सतायता अपघातांचो भंय. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारी यंत्रणा, सरकारी विभाग अपघात मरणा सारकिल्ल्या घडणुकांच्या बाबतीत कितले गंभीर असतात ताची जितीजीव देख तुये पेडणेच्या आयज मेरेन उपेक्षीत आशिल्ल्या उक्त्या चिऱ्याखणीन दिल्या. 6 वर्सां जावन गेली. दिल्ल्या आश्वासनाक जागत अजून मेरेन खणीक आडवे घालेना. बळी गेल्ल्या भुरग्यांच्या घरच्यांक 16 लाखाची आर्थीक मजतय दिली ना. धपको दिवपी म्हायती उजवाडाक आयल्या. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. 6 वर्सां आदली घडणूक. तुये पेडणेचे चिऱ्याखणीत पेवपाक गेल्ल्या 4 विद्यार्थ्यांक जलसमाधी मेळ्ळी. त्या वेळार व्हडलो बोळ जालो. हेर सरकारी यंत्रणा बरोबर खण विभागय धांवन गेलो. खण विभागान सांगलें पुराय खणींक आडे घालून दितात. घातलें ना. पेडणेच्यो सगळ्यो खणी उक्त्योच. बळी गेल्ल्यांचे फामिलीक दरेकी 16 लाख दिवपाचे घोशीत केले. दिले ना. खणी उक्त्यो सोडलेल्या खण धनियाचेर डेप्युटी कलेक्टर कोर्टात केस सुरू जाली. खणवाल्यांक ख्यास्त दिली ना. सगळो नन्नाचोच पाडो. आयज इन्स्पेक्शन जालें. सरकारान आयज मेरेन कितें विकास केलो पळयात संदीप कामुलकराचो स्पेशल रिपोर्ट. आमी जे आसा ते तुया पठाराचेर आसा. ज्या जाग्यार तुमकां खबर आसा डॉन बॉस्कोचे 4 जाण हांगासर बुडलेले आनी ह्योच खाणी आसा सगळ्यो. आनी ह्यो खाणी आतां इतल्यो हांगासरले फातर काडून व्हेले आनी हे क्वेरीज आतां कितले खोल जाल्लेले आसा. हांगासर उदक इतलें आसा की सरकारान तेन्ना सांगलेलें की त्या 4 भुरग्यांक कितें तरी कॉम्पेन्सेट करतले म्हूण. म्हाका दिसता आतां आमकां कळ्ळें की आजून तांकां कॉम्पेन्सेट करूंक ना 4 भुरग्यांक. भुरग्यांचो जीव गेला खरो. आतां तेंची फॅमिली कशी हें करतात देव जाणा. पण आतां तेच्या उपरांत सरकारान एक हें काडलेलें आनी मायन्स डिपार्टमेंटान काडलेलें की हे फूल फेन्सींग जावपाक जाय म्हूण. कितलींशीं वर्सां जालीं गेले ते बिचारे भुरगे गेले. म्हाका दिसता कोणाकच सरकाराक दुखच ना कशें दिसता आनी डिपार्टमेंटाकय म्हाका दिसता मायन्स डिपार्टमेंटाक बिलकुल दूख ना कशें दिसता. जाल्लो की डॉन बॉस्को इस्कॉलांतले बोर्डिंगांतले 4 भुरगे एकाच टायमार एक क्वेरीजान बुडोवन हें जाल्ले एक्सपायर्ड जाले. तेच्या उपरांत मोठो इश्यू जाल्लो आनी एनजीटीन केस बीन जाल्ली. एनजीटीन डिसिजन दिल्लें की त्या भुरग्यांक कॉम्पेन्सेट बी करपाचें फॅमिलीक. तांकां कॉम्पेन्सेट बी करूंक ना. अजून ना करूं. अजुनूय करूंक ना. एका फॅमिलीक 16 लाख दिवपाचें अशें डिसिजन जाल्लें. पूण तें डिसिजन स्क्रॅप जालें. मागीर तें कांयच जावंक ना. तेच्या उपरांत हो रूम बांदलो वेस्ट मॅनेजमेंटान. हांगा सेक्युरिटी दवरपाचो कंपल्सरी कोणाकूय स्टॉप करपाक भितर एंट्री दिवप ना म्हणून. पूण तो रूम तसोच बांदला तो तसोच आहा. तो कोण एक्टिव्ह पोस्टूय वेकना कोणी भरूंक ना. आनी तेचेर कांय तेची दूर यूजच जावंक ना. तेचो वेस्ट जाला. वेस्ट मॅनेजमेंटान पयशे वेस्ट केल्यात. तेच्या उपरांत WRDन सुद्दां एक पेडण्याच्या WRDन टेंडर काडलेलो की ते क्वेरीज जे आसा न्हू ते सील करपाचे फेन्सींग घालून. फेन्सींग सुद्दां कंप्लीट फेन्सींग सो दॅट भुरगे न्हू तर एनिमल सुद्दां सश्या सारके धाकटे एनिमल सुद्दां ते क्वेरीजान पडून मरंक जायना म्हणून सगळे टेंडर सुद्दां जाल्लो. आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स ते खणवाल्यांचेर बी ते केस चालू आसली डेप्युटी कलेक्टरान पेडण्या. पूण तेचो डिसिजन तो जावंक ना. तेका सील जावंकूच ना. आनी आतां तर हे नवीन प्रोसिजर आहा की वेस्ट हाडून पुरपाचें म्हणून. पूण तो वेस्ट हाडून पुरतात तेचे सगळे सायड इफेक्टूच आसात. तो वेस्ट खणीन घालीत ना. खणीच्या भायरूच डंप जाला सगळो बायो वेस्ट आनी ते सगळे हे जाल्ले आसा. ताका लागून सगळे जो डिसिजन जाल्लो तो यूज जावंक ना. की सील कंपल्सरी जर ते सील जाल्ले फेन्सिंगान न्हू जाल्यार तेचेर कांयच जावचें नासलें. ताका मड घालून फील करपाक खूब कठीण आहा ते. आनी हे बायो मटेरियल किंवा ते वेस्ट घालून ते खूब व्हडलें आसा कित्याक ती खूब डिफिकल्ट क्वेरीज आसा आनी ते खूब कठीण आसा. तेन्ना
पयलींचो जो डिसिजन जाल्लो न्हू सील करप तो डिसिजन सारको आसलो. तो डिसिजन जाल्लो जाल्यार पर्यावरणाक हेका हानी जावची ना. आयज कसलेय मटेरियल हाडून खणीन घालतात आनी सगळें रॉंग वेन चल्लेलें आसा. हेचेर कोणाचें लक्ष ना. परत एकदां आमी रिवायज करता. हेचेर आमचे खुबशे बायट जाल्ले चॅनलांचेर, पूण लोकांक तो आतां विसर पडलो. आतां ही नवीन टॅक्नॉलॉजी हे म्हणटात वेस्टर्न खणी पुरपाचे. तो वेस्ट खणीन पावत ना आनी वेस्टर्न खणी पुराप कम इजी ना. तेका फक्त लॅटरायट स्टोन किंवा मडून घालून सील करपाक जाय, ना जाल्यार फेन्सिंग करून सील करपाचें. आमचो रिपोर्टर संदीप कामोलकार टप्प्याटप्प्यान त्याचे पुरावे दिता. खणीत परत कोण बुडून मरचो न्हू म्हणून कोणाची तरी तकलेंतल्यान सेक्युरिटी गार्डाची कल्पना येयली. सेक्युरिटी रूमे बांदून दिले, पूण तेंकाच कोण राखतलो हेची तेंकाच काळजी जाल्या. रुमांक दारांच नात, हांगा बिबटे भोंवतात. सेक्युरिटी बिबटे पासून जीव वाटा येतलो काय खणीत पडटल्यांची राखण करतलो? हो जो तुमकां दिसता म्हाज्या फाटल्यान हो सेक्युरिटी गार्डांक दवरलेलो आसा, पण हांकां दार ना. आतां सेक्युरिटी म्हटल्या उपरांत तांकां पयलीं सेक्युरिटी आसपाक जाय आसलेली. हांगा बिबट्याचें हें आसा आनी हांगा तांकां सेक्युरिटी ना, सेक्युरिटी दार ना अशी परिस्थिती. आनी फाटल्या 3 दिसांक जे म्हापशा घडलां तें सुद्दां हांगासर घडूं येता. हो बेस्ट रूम आसा अशें तेचे आतां दार काडून गेला, पण सेक्युरिटींक खरी सेक्युरिटी जाय, तेंचोय जीव आसा. खणींक आडे घातलेच ना, पूण कोयर हाडून वडोवन पुरपाची संकल्पना फुडें येयली. खण पुरोवपाक म्हूण हाडलेलो वेस्ट भलायकेक धोक्याचो जावन रावला. पत्रकारांनी इन्स्पेक्शनाक येयल्लो दोतोर आनी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकाऱ्याक विचारले तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलें आयकात. दे शूड स्टिक टू द SOPs वॉट इज इंटेंट टू विथ डम्प कित्याक तेच हाडपाक जाय, बाकीचे वेस्ट घालूंक जायना. अशें आमी गोंयाचे प्लास्टिकूय आसा ते मागीर उदक ब्लॉक करूं शकता, कॉन्टेमिनेट करूं शकता. एंड एज एवरीबडी हॅज सेड ऑफिशियल इट वील सुपरवायज वॉट वेस्ट कम्स हियर. सगळें मिक्स जाता आनी कोणाचें लक्ष आसना. काडचें पडटलें म्हणजे आयज तुमी काडपाक स्टार्ट केले जाल्यार केन्नाशें म्हणजे कितलीं वर्सां लागतलीं अशी? ते तोच प्रॉब्लेम जाता गव्हर्मेंटाचो. केन्ना काडपाचें ते फिक्स तारीख नासता आनी केन्ना ती फिक्स जायना. हाय ऑथॉरिटी ती बसलेली आसता थंय, तुमी हांगा फिल्डार आसता, तुमी सारको रिपोर्ट करून बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय. खरें क्वेरीज एक आमी तुमकां दाखयता अशें एंटायर आनी खूब अश्यो हें आसा खणी आसा की तांकां फेन्सिंग केल्लेलें ना. केन्नाय कितें कसलोय मोठो इन्सिडंट परत जावं शकता. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर वेस्ट मॅनेजमेंट, डॉक्टर, परत पोल्युशन कंट्रोल, पंचायत, ग्रामस्थ अशें सगळ्यांनी आज हांगासर भेट दिल्लेली आसा. आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता ह्या हेतूर वेस्ट सगळो हाडून उडयल्लो आसा. आतां तो कितलो बरो कितलो वायट हें ठरता म्हणसर म्हाका दिसता ही क्वेरी अशीच भरत रावतली. पेडणे मालान म्हणटा थंय चिऱ्याच्यो खाणी आसा, तेका फेन्सिंग खंयच ना, सेक्युरिटी अशी कांयच ना, अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. आतां फुडलें कितें आहा ते म्हणटा आमी ते पुरयतले, ते काडटले. अरे पूण पुरयला जाल्यार ते घातलात कित्याक पयले? ते परत काडटले जाल्यार कितें घातलेले? गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. गोरवा आणि अपघात हो कॉमन कॉम्बो जाला. गोरवा गोट्यान कमी आणि रस्त्यार चड दिसपाक लागल्यात. देखीक दिवचलचो बायपास रस्तो. गोरवाक लागून थंय कितलेशेच अपघात जाल्यात. काल राती एक अपघात जालो. दिवचल वाठारांत गोरवांनी धुमाकूळ केला. वचत थंय सुणी आणि गोरवा दिश्टी पडटा. थळाव्या नगरसेवकांनी शेतकऱ्यांक आणि गोरवा धन्यांक सांगलाच. सगळे कडेन बांदकामां जाल्यात, बिल्डिंग्यो जाल्यात, देखून गोरवांक चरोवपाक जागो ना. रस्त्या वयली गोरवां गोशाळेंत व्हरून घालतात, पूण गोशाळाय ओव्हरलोड जाल्या खंय. कोणेन तरी गोरवां रावपाक जाय, ना जाल्यार अपघात जातात आणि मोन जातीचो जीवय वयतात. पळयात पुराय बातमी. स्ट्रे कॅटल्स हो एक गोंयांतलो मोठ्यान मोठो प्रश्न जावन रावलेलो आसा आनी सरकार ते टॅकल करपा खातीर बारीक बारीक गोश्टी करतात. कित्याक तर MOU सायन करता हेंच्या गोशाळे वांगडा, पूण ते पुरेशे ना. कित्याक तर हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा की सगळेच कडेन इंटरनल रोड तशेंच मेन रोडाक सगळेच कडेन आमकां गोरवां दिश्टी पडटा. राती सादारण 10 वरां 9:30-10 वरांचेर बिचोले बायपास जो आसा थंयसर एक गोरवाचेर एक्सिडंट जावन ताका मरण आयलें. अशी 4 गोरवां ह्या बायपासाचेर आतां पर्यंत मेल्लेली आसा. 4 म्हयने जाले हो इनॉग्रेशनान 4 गोरवां मेली. तशेंच 40च्या वयर हांगा एक्सिडेंटूय जाल्ले आसा ह्या बायपासार.
आनी हो एक बायपास जो आसा तो सामको एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लो आसा आनी ही गोरवां जी आसा ती मदींच रस्त्याचेर त्या बसतात. खुबश्या जाग्यांचेर आमकां त्या हायवे मेन बायपासाचेर आमकां दिश्टी पडटात आनी रातचे जे ट्रॅवल करता तांकां ती अचानक दिसल्या कारणान हे एक्सिडेंट जातात अशें कळ्ळां. पुणून तेजेर कांय उपाय सद्या तरी जावंक ना. आमी आतां सगळेच कडेन पळयता ती सांखळे तशेंच वाळपय केरी ह्या वाठारांतूय रस्त्यांचे मेन रोडांचेर गोरवां असतात. ती कंट्रोल करपाचें सरकारान करपाक जाय आनी जे गोशाळे वांगडा तांकां उखलून व्हरपाचें जे प्रक्रिया आसा ती करपाक जाय आनी नाजाल्यार जे कॅटल ओनर्स आसा तांकां फायन तरी मारून ही जी हे आसा तांकां फायन मारून तांचेर कारवाय करपाक जाय. तेन्नाच ही जे कॅटल जे ओनर्स रस्त्यार सुट्टात ते कमी जातले. पूण अजून पर्यंत अशें दिसना की ते कमी जाला. दिसान दीस ती वाडतूच आसा अशें दिसता. दिवचल पालिका गोरवांचेर दखल घेत आसा. कितलेशेच अपघातय जाल्यात. दिवचल वाठा देवनवो बायपास 4 म्हयने जाले चालू जालो. आतां थंय 40 वयर अपघात जाले आनी 4 गोरवांचो जीव गेलो. काल राती एका अपघातांत एके गायीचो जीव गेलो. नमस्कार. आम्ही खरं म्हणजे बायपास झाला आणि सगळीकडेच दिवचले आम्ही लोकांक विनंती केल्या म्हणजे शेतकऱ्यांक ज्यांची गोरवां आसा तांकां की तुमी रातची गोरवां बांदून दवरा. दिसाची सोडटा जाल्यार आमी काय हे करिना. कित्याक सांग आतां सध्या जागे ना, सगळी कडेन कन्स्ट्रक्शन चालू आहा, तरी तुमकां सोडचें पडटा म्हणून तुमी दिसाचे सोडटा. पूण आमी आतां कितें केलां की रातचे लोकांक विनंती करता की रातची लोकांक दिश्टी पडना. पावस पडलो 3 सांज जाली काय लोक घुसपडटा आनी एक्सिडंट जायता. राती एक 9 हांगा एक्सिडंट जालो. एक बरो पाडो तेजेर मारली गाडी, गाडेकार गेलो आनी पाडो 5 मिनटां भितर मेलो. म्हणून हांव परत परत शेतकऱ्यांक विनंती करता. म्हणजे हांवें वॉट्सॅपार बी घातला की शेतकऱ्यांनी आपली गोरवां बांदपाची आनी फाटल्या 5 दिसांक आमी 35 गोरवां दिवचलेची व्हेल्या गोशाळेन. गोशाळेनूय ओवरलोड जाल्ले आहा. थोडे म्हणटा की गोशाळेन अशें आतां तांकां बरोबर जायना. पूण हांव म्हणटा कितें गोशाळा आसा म्हणून थंय आमकां व्हरचीच पडटा. नाजाल्यार हांगा तुमी तुमच्या हेजेर जर करीत जाल्यार तुमचे एक गोरू हांगा एक्सिडंटान मरतले आनी मागीर मेल्या उपरांत आमी जर कोणाक जर ते गोरवाकारांक आपयले जाल्यार ते म्हणटा आपले न्हय अशें शेतकारांचें आहा. म्हणून हांव एकदां परत लोकांक हात जोडून नमस्कार करता आनी विनंती करता की आमी परत ही मोहीम आमी चालू केल्या. रातची 8 ते सकाळी 6 पर्यंत उजवाडट्या पर्यंत गोरवां गोशाळेन व्हरपाची मोहीम चालू केल्या. त्या मोहिमे खातीर तुमी तुमची गोरवां एक तर गोठ्यान बांदून दवरा, ना जाल्यार डायरेक्ट गोशाळेक दियात. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आल्तीन पणजे रस्त्याचे काम चालू केला. उदरगतीची पावलां उबारतात. पूण येरादारीत खूब आडमेळी दिश्टी पडटात. अपघातांचो भंय तितलोच आसा. एकय सायन बोर्ड ना. लोकांक कळटले तरी कशें होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रश्न. पळयात विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. पळय आतां आमी आसा ते आल्तीन आनी तुमी पळयात म्हाज्या फाटल्यान रोडाचें काम चालू आहा आनी रोडाचें काम चालू आहा तें बरें आहा. डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट जायच आमकां गरजूच आहा. पूण हिंगा एक सायन बोर्ड मारलेलो ना. हे व्हेकल रस्त्या वयल्यान म्हणजे व्हेकलूय रोडूय क्लोज केल्लो ना आनी व्हेकल तुमी पळयतात व्हेकल मूव जाता, मुवमेंट चालू आहा. पूण एक सायन बोर्ड मारलेलो ना व्हेकलाक इन्फॉर्मेशन वर्क इन प्रोग्रेस हेड बा म्हणून. तशें कांयच हिंगा प्रिकॉशन कॉन्ट्रॅक्टरान घेतलेलें ना आनी हिंगा कॉन्ट्रॅक्टराक हिंगातलो खंयचीच ऑथॉरिटी ना. सो हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण? हिंगा एक्सिडेंट जाय जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण? आतां हिंगा पळय रस्त्यार एक बॅरल दवरला आनी तिका कोण उबे आहा. सो ना म्हूण ते बॅरलाचेर कांय बरयलेलें ना म्हूण ते कोण उबे आहा पळय तांकां हाय विजिबल जॅकेट ना. आनी तुमी पळयता हो लेबर पळय कसलें काम करता हिंगा. तो बाकेटीन तो दामोर डिलिव्हरी करता फ्रॉम दीस मशीन टू द स्पॉट आनी तेजो ड्रेस पळय तेजी जॅकेट आहा जाल्यार ताका हाय विजिबल. सो ते कसलेंच हिंगा प्रिकॉशन कांयच घेतलेलें ना. आतां ऑथॉरिटी रावता कित्याक आनी कोणाकूय कितें प्रॉब्लम जावसर. आनी तुमी पळया हिंगा व्हेकलाचें कितें हें जाता पळय तें कित्याक नो रिफ्लेक्टींग वो नो सायन बोर्ड. रिफ्लेक्टर कांय ना, कांयच ना. आल्तिनांत उदरगतीचें काम चल्लां. रस्त्याचें काम चालू आसा. उदरगत जाता खरी पूण सायन बोर्ड लावपाक विसरल्यात काय कितें हो प्रस्न निर्माण जाता. हांगा अपघात जालो जाल्यार जपसालदार कोण?
चौकशी करपाक गेल्यार सुवातेर कंत्राटदारच ना जाल्यार ह्या कामाचेर पाळत कोण दवरता काय? हॉट मिक्सिंग ट्रक वाटेर दवरतात, येरादारी करप्यांक आडमेळी येतात. पळयात स्मार्ट सिटीची स्मार्ट कामां. आतां पळयता ते हिंगा एक ट्रक येवन हिंगा रावता हॉट मिक्सिंगाचो आनी हिंगा कांयच एक सायन बोर्ड ना. आतां कितें जालां आनी तुमी जाणा फाटीं एक एक्सिडेंट जाल्लो हेजे ब्रिजाचेर, मांदोवी ब्रिजाचेर, कित्याक प्रॉपर रिफ्लेक्टींग लायट नाहली, वो सायन बोर्ड नाहले, ना म्हणून तेजे लेबरर कोण आहले पळय ताका हाय विजिबल जॅकेटी नाहल्यो. आनी आतां हिंगाय तर अशें कितें जाय जाल्यार हेचो रिस्पॉन्सिबल कोण आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कोणाचें हें आहा, कोण मॉनिटरींग करता, खंयचो सुपरवायझर आहा PWDचो ते तुमी पळया. रोड पळया तुमी फ्रॉम चर्च टू आल्तिनो. आनी आतां हिंगा ह्या रावंड अबावटाचेर नेक्स्ट टू विजिलन्स डिपार्टमेंट हिंगा काम चालू आहा. आनी हिंगा पळय आतां हे लेबर पुअर गरीब ते काम करता रस्त्यार. सो कॉन्ट्रॅक्टरान हांकां हाय विजिबल जॅकेट दिल्ली ना म्हणून हेय सायडीक एक सायन बोर्ड मारलेलो ना, वर्क इन प्रोग्रेस, गो स्लो. फुडें सुपरवायझर आहा तिका सगले आहा. सो हेचे सेफ्टी प्रिकॉशन घेतलो कोण? सो हे लेबर आहा पळय ते गरीब म्हणून तांकां अशेंच लावपाचें कामाक कॉन्ट्रॅक्टरान कितें करपाचें ना म्हणून तुमी पळयात हेवूय सायडीक एक सायन बोर्ड ना, कांयच ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. एक्सपोजिशन, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, वर्साच्या शेवटाक जावपी उत्सव ह्या सारख्या उंचेल्या पावंड्यावेल्या कार्यावळींनी गोंयांत आपल्या घुवळे वखदा पर्यटन हंगामाची तयारी सुरू जाल्ल्यान सुरक्षा उपाय केंद्रस्थानी जाल्यात. राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षकांनी गोंय पुलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकाच्या सहकार्यान राज्यातल्या विविध मुखेल सुवातींचेर व्यापक दहशतवाद विरोधी सराव चालीक लायलो. गोंय राज्य सेंट्रल लायब्ररी, बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस, सेंट कॅथेड्रल, हिल्टन प्रतिष्ठीत सुवातींनी 23 ते 25 ऑक्टोबर मजगती जाल्ल्या 3 दिसांच्या ह्या कवायतीची रचना संभाव्य दहशतवादी धोक्या आड राज्याची तयारी तपासपा खातीर आनी वाडोवपा खातीर केल्ली. वास्तववादी दहशतवादी घडणुकांचे प्रतिबिंब दाखोवपी सिम्युलेटेड परिस्थितींच्या माळेंत वांटेकार जाल्ले प्रतिसाद दिवप्यांक सगळ्या पावंड्यार आव्हान दिताले. हातूंत सुरवातीचे कृती पंगड, राज्य ATS तैनात करप आनी NSGच्या हस्तक्षेपान सोंपप हांचो आस्पाव आशिल्लो. In this exercise, which was held at 4 different locations, we assessed our own capabilities of the Goa ATS. The NSG helped us to augment our capabilities, and the joint terror exercise, which was conducted at these 4 different locations, was a great success with wholehearted participation of all the stakeholders. We would like to specifically mention that the Goa Anti-Terrorist Squad holds such counter-terrorism exercises regularly in the state. This year, we have conducted this joint counter-terror exercise with the NSG. This exercise gains significance because of the forthcoming exposition of the sacred relics of St. Francis Xavier, where the state is gearing for this event, and we, the Goa ATS as well as the NSG, we specifically chose both the churches, the Basilica of Bom Jesus as well as the Sea Cathedral, and this terror exercise, joint terror exercise, was conducted. And I wish to say that with the participation and synergies and seamless participation of all the stakeholders, this joint terror exercise, counter terror exercise, has been a good success. It has been a good learning experience for the Goa ATS. The participation was good,
and we hope and look forward to hold such joint counter-terrorism exercises in future with the NSG as well as the elite forces of other state police. As you had asked, this is a collation force. एक साथ में हमें एक्सरसाइज करनी होती है, तो it is integrated that both services give their best, and this is what we implemented yesterday and successfully in the both targets that were all the 4 targets. ये कोलेशन फोर्स था जिसने साथ में इंटीग्रेट होकर काम किया है, and that is why we achieved what we came to complete over here. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीष परब आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज सकाळी भद्रक आणि धमारा लागसार उत्तर दर्यादेगेवयल्या ओडिशांत पावस पडिल्ल्यान दाना चक्रीवादळ दुबळे जाला. वराक सुमार 80 ते 90 किलोमीटर वेगान वारो घोळटा. तो वायव्येक वता तसो आनीक दुबळो जावपाची शक्यताय आसा. गोंयांत ह्या चक्रीवादळाचो कसलोच परिणाम जावंक ना आनी कोणाचोच अदमास ना, पूण 31 तारखेमेरेन विखुरिल्ल्या पावसाची शक्यता आशिल्ल्यान कांय वाठारांनी गडगडाचो पावस पडपाची शक्यता आसा. ना जाल्यार ते उष्ण आनी दमट आसतले. तापमान 33 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले, पूण आर्द्रतायेक लागून ते 40 डिग्री सेल्सियसा लागीं जाणूं येता. रातचे तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. गोंया खातीर हवामानाची शिटकावणी उणी. म्हयनो सोंपतकच उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. शेनवारा पडूं येता गडगडाचो पावस. शेनवारचे तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. गोंय दर्यादेगे कुशीक बोट धनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.